नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या नगरपालिका वेंचणुकेच्या निकाला वेल्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत कौल दी वर्डिक्ट आणि ही सकाळी 9 वरांचेर सुरू केल्ली कार्यावळ आमी आतां सांजची 6 वरांचेर हांगा सोंपयतना हांगा तुमकां फूल एनालिसीस जी आसा म्युनिसिपल इलेक्शनाची दिसभराची ती आमी तुमकां दितले, सगळो रिजल्ट दितले आणि त्याच बरोबर हांगा पॅनला भितर 2 खडेकाण मनीस आसात तांचे बरोबर आमी चर्चाय करतले। तातूंतले एक आमचे कडेन हांगा आसात ज्यांची सद्याक वाळपयच्यान दिवचले मागीर मुखार मांद्र्यां शिवोली सगळी वचून उत्तर गोंय काबीज करपाची अशी घोशणा जांणी केल्ली आसा। ते गोंयचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आमचे मदीं आसात आणि त्याच बरोबर दुसरे आमचे बरोबर आसात दैनिक नवप्रभाचे तरणाटे संपादक परेश प्रभू। हे दोघी जण आसात, हांचे बरोबर आमी चर्चा करतलेच, पूण ती चर्चा करच्या पयलीं आमी या आज दिसभराच्या रिजल्टा कडेन आनी रिजल्ट पळोवया खंय कोण कोण निवडून आयल्यात आणि ही जस्ट लोकांक कळपा खातीर कोण कोण निवडून आयल्यात आणि ताजे नंतर आमी मुखार चर्चेक सुरवात करूया आणि कशे तरेचे ट्रेंड आसात ते ट्रेंडी बी आमी पळोवया। हांगा पयलीं पेडणे म्युनिसिपालिटी थंय आसात ते पल्लवी कांबळे, वासुदेव देशप्रभू, विष्णू साळगांवकार, उपेंद्र देशप्रभू, विश्राम गांव गडेकर, गजानन सावळ देसाय, रेशा माशेलकार ही आदली नगराध्यक्ष आशिल्ली, माधव शेणवी देसाय आणि सुनीता कवठणकर हांगा 9 नंबरा भितर इलेक्शन जालें ना कारण एसटी आशिल्ल्यान थंय कांय करपाक शकले ना। हांगा वासुदेव देशप्रभूचें पॅनल आसा। वाळपय म्युनिसिपालिटी भितर आयल्यात ते दुर्गाबाई वेळुस्कार, रामदास शिरोडकार हांगा वॉर्ड नंबर 3 भितर इलेक्शन जालें ना। नंबर 4 भितर प्रकाश गांवस, मागीर इद्रुस शेख, शराफत खान, समिदाबी खान, उमेश गुलेळकार हे आदले उपनगराध्यक्ष, मागीर हे आसात धर्मेंद्र साळुंके आणि शहाजीन वहाब, हे सगळे वाळपय म्युनिसिपालिटी आणि हे टोटली दीस म्युनिसिपालिटी इज टेकन ओवर बाय विश्वजीत राणे। बिचोली म्युनिसिपालिटी भितर हांगा अजून पर्यंत मातशी परिस्थिती फाटी फुडें आसा, बट तरी काँग्रेसीचे हांगा पॅनल आयिल्ले आसा। थंय अनिता हरमलकार, कमलाकर तेली, नारायण बेतकीकार, कमलेश तेली, अजित बिरजे, रियाज बेग, अनिशा वेरेंकार, प्रेमानंद मयेंकार, शशिकांत हळणकार ज्यांनी 2 टर्म आशिल्ल्या सतीश गांवकार नगराध्यक्ष आशिल्ले तांचो पराभव केला आणि करुणा गोवेकार ही सगळी बिचोलची आसा। म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो रिजल्ट आयला। रुही पितरे, सुभाष नार्वेकार, मायकेल करास्को, मार्टिन डिसोजा, सुभाष कळंगुटकार, रूपा भक्ता ही पयर पर्यंत आउटगोईंग प्रेसिडेंट आसा। चेअरपर्सन दीपक महादेशी, इल्मा ब्रेगांजा ही रायन ब्रेगांजाची आवय, आशिष शिरोडकार आदले काउन्सिलर आणि संदीप फळारी अशे तरेची हांगा अजून पर्यंत फ्रांसीस डिसोजा क्लेम करतात की हे म्युनिसिपल काउन्सिल आपणा कडेन येतले, एकूच बीजेपीचे काउन्सिल आपणा कडेन आसतले अशें ते म्हणटात। मुखारलो रिजल्ट कितें आसा तो घेवया। मुखारलो रिजल्ट रेडी आसा। बाकीच्या म्युनिसिपालिटीचो म्हापसा म्युनिसिपालिटी उरिल्ले आसात 11-15 म्हणजे 15 थंय टोटल। आंतोनेत आल्वारीस, विजेता नायक, गुरुदास वांयगणकार, मनीष कवळेकार आणि सुधीर कांडोळकार हे असे 15 आसात आणि ह्या 15 भितर फ्रांसीस डिसोजा क्लेम करतात की आपले काउन्सिल हांगा जातले म्हणून। ताज्या नंतरचो रिजल्ट आसा तो आमी घेवया आणि तो रिजल्ट पळोवया। सध्या एकूच बीजेपीची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणपाक जाता आमी जंय म्हापशां ते क्लेम करतात, बाकीच्या सगळे कडेन काँग्रेस आसा। जाल्यार हांगा मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, मुरगांव म्युनिसिपालिटी, मुरगांवा भितर शेखर खडपकार हे नगराध्यक्ष आसात सध्या अजून पर्यंत। भावना भोसले, सुमिता गोवेकार, सरिता पालकार, तुकाराम रेडकार, शरद चोपडेकार आदले नगराध्यक्ष बी, सुनीता लांडे, जेरी फेर्नांडीस, सैफुल्ला खान हेही आदले नगराध्यक्ष, सुचिता शिरोडकार हे 10 जाले। थंय टोटल 20 जाण आसात। त्या 20 आमी फकत 10 पळयल्यात आणि उरिल्ले 10 कोण आसात तेय बी आमी हांगा घेवन पळोवया। पूण हांगा बेजिकली 11 जाण न्यू फेसीस आसात। उरिल्ले 10 जे आसात ते कृष्णा साळकार, लविना डिसोजा, फियोला रेगो हांगा इलेक्शन जालें ना कारण मनीष कुवेलकार हांगा ऑलरेडी निवडून आयिल्ले आसात आदले नगराध्यक्ष। पास्कॉल डिसोजा, नॅनी डिसोजा ही जुजे फिलिप डिसोजाची घरकान्न ती वेचून आयल्या। कार्लूस आल्मेदा आदले नगराध्यक्ष, प्रेमानंद नाचनोडकार, तारा केरकार हे आमचे सोशल एक्टिविस्ट आणि सुदेश कोळगांवकर हे इतले वास्को भितर वेचून आयल्यात। वास्को भितर टोटल 11 न्यू फेसीस आसात, 9 ओल्ड फेसीस आणि तातूंत भितर आदले नगराध्यक्ष जे आसात ते आदले नगराध्यक्ष खूब जाण आसात अशी वास्को पोजिशन आसा। आणि वास्को भितर अशें दिसता की हांगा वास्को भितर दोनी कडचे जुजे फिलिप आणि मिलिंद नायक ह्या दोगांक मिळून हांगा कितें तरी करचें पडटलें बीजेपी आणि एनसीपी। मडगांव म्युनिसिपालिटी भितर खूब शॉकिंग रिजल्ट्स आसात। आर्थर डिसोजा, बेर्ता कार्दोजो, जोसेफ सिल्वा, कार्मिना रॉड्रिक्स, राजू नायक पयलींचे परत आयल्यात, सदानंद नायक, बबिता नायक पयलींची परत आयल्या, गोंजाक रिबेलो पयलींचे परत आयल्यात। हांगा खूब टफ फायट जाली, फक्त 15 मतांनी ते वेचून आयल्यात। टिटो कार्देजो, बिंदिया नायक हे 10 आनीक 10 थंय आसात।
उरिल्ले 10 बी आमकां थंय पळोवपाक मेळटले आनी ते 10 घेवन हांगा विजय सरदेसायचे पॅनल फातोड्डाक तांणी दामू नायकाच्या पॅनलाचो बीजेपीच्या पॅनलाचो धूप केला आनी मडगांवा भितरले उरिल्ले ते म्हणजे सुशिला नायक, डॉरिस तशेरा, रोजी पेरेरा, दया देऊलकार, बाबली मयेकार, म्हाका दिसता प्रतिमा कुतिन्हो, हे सावियो कुतिन्होची घरकान्न, अविनाश शिरोडकार, लक्ष्मीकांत कामत, संगीता अवधी आनी दामू शिरोडकार हे मडगांवचे सगळे हांगा आसात. मडगांवा भितर सिच्युएशन बरेंच टफ आसा, पूण अशें दिसता की विजय सरदेसाय आपल्या पॅनलाक घेवन बाकीच्यांक घेवन हांगा विजय सरदेसायचे आनी कितेंय आसलें तरी दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय हे दोगी जाण काँग्रेसीचे आसात. दोगी जाण मिळून हांगा काँग्रेसीचेच कावन्सील जातले, कारण बीजेपीचो हांगा कंप्लीट धूप जाल्लो आसा. बीजेपीक अक्षरशः फक्त 2 काय कितले सीट मेळिल्ले आसात अशी परिस्थिती आसा. कुंकळी म्युनिसिपालिटी ही अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर ज्योती आलेमावाची, हांगा क्रोझी फेर्नांडीस, मंगलदास गांवकार, लक्ष्मण नायक, देवेंद्र देसाय आदले नगराध्यक्ष, मागीर नागेश चितारी, प्रेमदीप देसाय, वलिता कार्मिनो, लँडी मास्कारेनेस, एंथनी वाज आनी पूनम नायक देसाय हे 10 जाण हांगा वेचून आयिल्ले आसात. ज्योती आलेमा सांगता 10 जाण आपले म्हणून. केपे म्युनिसिपालिटी भितर मारिया कार्दोजो, दयेश नायक, फिलू डिकोस्टा, सुचिता शेणवी शिरोडकार, अलेक्झांडर फेर्नांडीस, मॅथ्यू कामिलो, मागीर मिलाग्रीन फेर्नांडीस, मान्युएल कुलासो आदले नगराध्यक्ष खूप तेंप साकून नगरसेवक आसात. अमोल काणेकार आनी एफी पेरेरा आदले राहुल पेरेरा हांची ही घरकान्न, पूण हांगाय बाबू कवळेकार क्लेम करतात की ही आपली म्युनिसिपालिटी म्हणून. सांगे म्युनिसिपालिटी आसा. सांगे म्युनिसिपालिटी भितर एनालिना फेर्नांडीस, आंजेलिना डिकोस्टा, रेवण सिद्ध नायक, कुरिजो क्रूज, ताजे नंतर सूर्यदत्त नायक हे आदले कावन्सिलर, इम्तियाज शेख, फ्रांसीस लिमा, संजय रायकार, दीपक मराठे आनीक चंगुणा साळगांवकार. हांगा संजय रायकार क्लेम करतात की हे काँग्रेसीचेच आनीक नगराध्यक्ष पदा खातीर तांणी दावो केल्लो आसा, पूण तरी कितें लोकांचें ओपिनियन घेतलें आनी मागीर थारायतलें. संजय रायकार बरोच तेंप हांगा नगरसेवक म्हणून काम करतात, खूब एक्टिव्ह बी आसात. तांचो क्लेम आसा पयलो हांगा नगराध्यक्ष पदा खातीर. सो अश्यो ह्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो. आमचे कडेन कुडचडेचे आसा पॅट्रिशिया फेर्नांडीस, प्रदीप नायक आदले नगरसेवक, पुष्कर सावंत, कार्मेलिना फेर्नांडीस, आनंद प्रभुदेसाय, मागीर बाबूराव देसाय, अनिता नायक, गुणा नायक, जॉर्जिया पेरेरा, जास्मिन ब्रागांझा आनी म्हाका दिसता आनी 2 जाण आसा कुडचडे भितर. टोटल 12 जाणांची ही म्युनिसिपल कावन्सील आनी हांगा आनी 2 जाण आसात. पूण हांगा श्याम सातड्डेकार क्लेम करतात तांचे कडेन फकत श्याम सातड्डेकारा कडेन सगळो टोटल मेजॉरिटी थंय ना. 12 जाणांच्या हातूंत भितर 7 जाण तरी जाय. काणकोण म्युनिसिपालिटी भितर परत काँग्रेसीन क्लेम केला. सुचिता गांवकार, हेमंत ग्रासियस, संदेश गांवकार, महादेव देसाय, रमाकांत गांवकार, रत्नाकर धुरी, चंपा पागी, अजय भगत, सायमन रिबेलो आनी राजश्री पागी हे सगळे हांगा संजय बांदेकर आनी बाकीच्यांनी क्लेम केल्ले आसा, जनार्दन भंडारी हांणी, की तांचें कावन्सील येतलें अशें म्हणून. हांगा ह्यो सगळ्यो आशिल्लो म्युनिसिपालिटीचो रिजल्ट. आनी ह्या म्युनिसिपालिटीच्या रिजल्टा बरोबरच हांगा आमचे कडेन एक विश्वजीत राणे आसा आनी परेश प्रभू आसात. विश्वजीत बाब, तुमकां कितें दिसता की काँग्रेसीन सगळो अक्षरशः धूप केल्लो आसा सगळ्या गोंयभर, हें कित्याचें प्रतीक? म्हाका तरी दिसता की लोकांचो आयज विश्वास काँग्रेस पक्षाचेर आसा. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा, आयज वाळपयचें उदाहरण पळयलें दिता की वाळपय जो विकास जाला सरकाराच्या माध्यमांतल्यान विकास जाला, म्युनिसिपालिटीच्या माध्यमांतल्यान काय विकास जावंक ना. कारण त्या तरेचे पयशे जे सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान घालता, फंड अवेलेबिलिटी म्युनिसिपालिटी कडेन लिमिटेड आसता. पण पळोवंक गेल्यार लोकांक आयज एक विकासाचो मुद्दो जो आसा आनी ह्या तरेन ज्या तरेन मुख्यमंत्रीक सगळे कडेन विकासाची कामां हातीन घेतल्या, म्हाका दिसता की लोकांक बी एक अपेक्षा जाला आनी एक उमेद जाल्या की दुसरे कडेन म्युनिसिपालिटीन कशे पयसो येता, आमच्या म्युनिसिपालिटीन जर आमी सरकारा वांगडा रावले तर आमचो बी विकास जावं शकता. आनी मुख्य म्हणजे आयज तुमी म्हणटा सगळे कडेन, तुमी आतां उल्लेख केलो की बीजेपीची सगळे कडेन सफाई जाल्ली आसा. कारण भारतीय जनता पक्ष जेन्ना सत्तेर आसले गोंयान आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना त्यांच्या माध्यमांतल्यान खंयचेच म्युनिसिपालिटीन इतके काय पयशे घालूंक ना तेणी. फक्त काणकोण कदंबा बस स्टँड कितें तरी बांदून काडले म्हणून ते जायना. आयज वाळपय तुमी जर पळयशात आनी बिचोलीन पळयशात, बिचोलीन जमीन आसमानाचो फरक आसा की बिचोली विकास जावंक ना. आनी लोकांक दिसता खंय मिटिंगेक गेल्यार लोकांक दिसता की आमचो बी विकास जावचो, आमचे बी बऱ्यापैकी हॉट मिक्सिंग रस्ते जावचे. बिचोली खरें म्हणजे त्या 5 मतदारसंघाचो केंद्रबिंदू. आयज ते केंद्रबिंदू म्हणूंक शकना कित्याक फाटीं उरली आनी लोकांक दिसता की आमी कितले दीस फाटीं उरचे म्हणून ह्या तरेन लोक सरकारा कडेन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जे नेतृत्व करता
त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तांकां एक अपेक्षा आसा की त्यांच्या पक्षा वांगडा रावल्यार, काँग्रेस पक्षा वांगडा रावल्यार आमी खुबश्यो गोश्टी करू शकतात. बरोबर. आम्ही या गजाली कडेन येवया. आमचे कडेन एक म्हापशेच्यान आमचे रिपोर्टर आसात श्याम सुंदर फट्टे, जे म्हापशेचो रिजल्ट अजून पर्यंत सारको क्लियर नाशिल्लो. तो फट्टे लायनीचेर आसा? हॅलो हॅलो. हां, फट्टे लायनीचेर आसा? हय. फट्टे, कितें आसा पोझिशन म्हापशा भितर आतां फायनल पोझिशन कितें? फायनल पोझिशन म्हणजे 15सून 7 बीजेपी स्पष्ट अशें मेळयलें आसा. कितले? 15तले 7? 15तले 7 आणि पूण 15तले 8 जाय. हय. आणि 5 स्पष्ट म्हणजे काँग्रेस प्रणीत म्हापसा नागरिकांचो एकवटाक मेळ्ळे. कितले? 5 म्हापसा नागरिकांचो एकवट आंतोन लोबोच्या हाका? ना, म्हापसा नागरिक समिती. नागरिक समिती. ओके हय. ओके. सो म्हापसा नागरिक समिती ही कोण? सुभाष नार्वेकर आणि सुभाष तांची? नार्वेकर. ओके. तांकां 5 मेळ्ळ्यात. मागीर? हय. आणि इंडिपेंडंट विजेता नायक ही एक 12 नंबराचेर आसा, तिचेर बीजेपीन दावो केला. ओके. आणि स्नेहा भोवे सॉरी रुपा भक्ता एक्स चेअरपन असली पळय, तिका बीजेपीन त्याचे ओपोजिट दवरून आसलो म्हणून तिचेरय तेंच्यानी दावो केला. ओके. दोन बेसिकली. ओके. आणि मागीर शिरोडकार हो आता कोणाकडे रावतलो? चड करून तो बीजेपीन ना म्हणटकीर तो म्हापसा नागरिक समितीकूच त्याचा सपोर्ट आसतलो. ओके 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 ओके. अशी तरेची पोझिशनां आसूं. ह्या हातूंत भितर अशें दिसता की बीजेपी स्पॉन्सर्ड जे आशिल्ले पॅनल, ते पॅनल आपली सत्ता थंय स्थापन करपाक शकतले. हय. अशें दिसता. हय, अशें दिसता. ओके ओके. फट्टे, तेंच्यांनी दावोय केला तसो. आमी ऑलरेडी आमी विजेता नायक आमकां आसतली म्हटला आणि रुपा भक्ताय आमकां आसतली असो दावो केला. ओके. पूण नगराध्यक्ष कोण कितें कांय थारायिल्लें ना? ना. आयज भितर कितें थारावपाची शक्यता आसा? हे आयज फाल्यां मेरेन स्पश्ट जातले कितें तें. स्पष्ट जातले. ओके फट्टे, थँक्यू व्हेरी मच. खूब इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आशिल्लें तें इन्फॉर्मेशन दिलां. परेश, तुका कितें दिसता की हे जी सगळी बीजेपीचो धूप जाला, काँग्रेसीचे जैत वचत थंय जाला, इज इट बिकॉज लायक वॉट विश्वजीत राणे इज सेईंग दॅट इट इज बिकॉज ऑफ डेव्हलपमेंटल वर्क्स ऑर बिकॉज ऑफ वॉट? कित्याक लागून? कशें आसा, मेन शहरांक जे आसा न्ही, तांचे जे प्रश्न आसात न्ही, तांचे कडेन जे दुर्लक्ष जालां न्ही आतां पर्यंत, तांणी तो विशय मांडलो बरोबर आसा की विकास होच लोकांक जाय आसता आनी जाचें सरकार आसा ताचे कडल्यान तो जाता. ताका लागून लोकांची एक अपेक्षा आसता की तांकां आमी जर निवडून दिले जाल्यार तांचें सरकार आशिल्ल्या कारणान पालिकेच्या क्षेत्रांत सगळो विकास जातलो, सगळ्यो समस्या पयस जातल्यो. ह्या दृश्टींतल्यान लोकांनी मतदान केल्लें आसा आनी तो कौल सगळ्यांचो स्पश्ट आसा अशें म्हाका दिसता की तातूंत सगळे कडेन जर पळयलें आमी, एक पेडणे जर सोडलें, पेडणे आनी म्हापसा जर सोडलें, भोवतेक कडेन काँग्रेसचे सगळे हे आयिल्ले आसा आनी अनेक ठिकाणी जी लढत जी जाली न्ही ती काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेस अशीच जाल्ली आसा. आनी थंय बीजेपीचें अस्तित्वच दिसलें ना अशी परिस्थिती आशिल्ली. आनी तातूंत लोकांक आपल्या शहराचे जे प्रश्न पयस करपा खातीर थंयचे जे स्थानीक आमदार जे आसात तांच्या फाटबळ घेवन खंय तरी विकास सादचो अशा अपेक्षेन लोकांनी वोटींग केलां अशें म्हाका दिसता. ना, पूण एक गजाल आसा, तूं म्हणटा की तशी बीजेपीचे नाशिल्ले मडगांवां भितर, मडगांव म्युनिसिपालिटी भितर, खास करून दामोच्या फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आनी मडगांवा भितरय बी बीजेपी स्पॉन्सर्ड आनी अर्दे अर्दे पानाचेर जायराती दिल्ल्यो आनी बीजेपी स्पॉन्सर्ड थंय कंप्लीट पॅनल आशिल्ले, खूब कमी कडेन आशिल्ले बीजेपी स्पॉन्सर्ड पॅनल. एक म्हापशा भितर आशिल्लें, फॉर एक्झाम्पल फ्रांसीस डिसोजाचें तशें हांगा आशिल्लें. इवन राजेश पाटणेकरान तशें आपले पॅनल म्हणून सांगून ऑफिशियली पेपराचेर घालून म्हाका दिसता डिक्लेअर केलें. पूण थंय कंप्लीट मडगांवाक धूप जालो बीजेपी. कशें आसा की जायराती दिवन लोक तांचे कडेन वता अशें नासता की शेवटी तांकां विकास जो जाय न्ही तो कोण करूंक शकता. त्या परिस्थितीन म्हणजे आजच्या परिस्थितीन जेन्ना काँग्रेसचें सरकार जेन्ना आसा तेन्ना खंय तरी ताचें एक अनुकूल थंय हें जातलें अशो विचार केला आसतलो कदाचित मतदारांनी अशें म्हाका दिसता. लोकांक शेवटी कशें की तांचे जे प्रश्न आसा न्ही ते सुटिल्ले जाय. आतां हांचे विश्वजीत बाब तेणी वाळपय तेणी हें केलें, बिचोले तांकां जवळ जवळ तांचे 7 जाण आयिल्ले आसात. हे कित्या खातीर की तांणी थंय जें काम केलें तें खंय तरी लोकांच्या दोळ्या मुखार आसा आनी तातूंतल्यान तांकां एक जर संदी दिली, तांच्या मनशांक संदी दिली, तातूंतल्यान खंय तरी गांवचो शहराचो विकास जातलो होच दृश्टिकोन तांणी दवरला.